निरंकाल ते बेतोड्या मेरेन वीज पुरवणी खातीर व्हड फोंडकुलां काडल्यात। ताका लागून रस्त्याचेर यो वच करपी लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटात। ह्या फोंडकुलांनी गोरवां लेगीत पडपाची घडणूक घडल्या। रस्त्यांचेर अपघातूय घडपाची शक्यताय न्हयकार उरना, देखून संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। असं म्हणजे कितें हें आतां इतकी डेंजर जाल्लें आसा की हांव एक आतां बिजनेसमॅन म्हणून उलयतां। हेजी पसून म्हाका सुद्दां लॉस जाता। पयलीं तुवें पाडूक पडलें आनी तें काडपाक म्हाका बरें आनी एकट्या हेल्प घेवन काडचें पडलें। फक्त फोटो मारलो ना हांवें, तुमकां हांव फोटो घालपाक लायतलो। म्हळ्यार रस्त्या कुशीन जे चर खोदल्या पळय वीज वाहिन्या घालपा खातीर ताजे लागून रस्त्याक त्रास जातले आनी पावसांक मोठ्या प्रमाणात चिखल जातलो अशें म्हणटात। भरपूर जातलो म्हणून कांयच ना आनी भरपूर एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। आमी निरंकाल हांगा आसा जे बेतोडा पंचायत क्षेत्र येता जे जाग्यार बेतोडा टू निरंकाल दाबाळ पर्यंत हांगा वीज वाहिन्या घालपा खातीर रस्तो खोदलेलो आसा आनी कंप्लीट कांयच ना, सगळे अस्ताव्यस्त आसा। म्हणजे जो पयलींच अरुंद रस्तो आसल्या कारणान तो खोदला आनी अरुंद जाला। आनी जेन्ना सायडीन जर पळयत की सायडीन तेंच्यान खोदलेले आसा ते सायडीन पावस मोठ्या प्रमाणात पावस पडल्यार ती माती सगळी भितर वयता आनी जे कोणी अरुंद रस्त्यान दोन वाहनां जर एकामेकाक येयली सायडीन घेतली जाल्यार ती हांगा रुचोन पडपाची शक्यता आसा। आनी एक फावटी अरुंद रस्तो आसल्या कारणान हांगा बसूय बी एकदां पडलेली आसली आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणात हांगा थोडे प्रवाशांक जखमीय जाल्ले। आतां पळयता की वीज वाहिनीचें जें काम चालू आसा तें एकदम संत गतीन आसा अशें लोकांचो आरोप आसा। ते चर खोदता वयता ओपन करून दवरिता पूण ते 1-2 म्हयने जाले तेजे पळयत सुद्दां ना, ओपनूच उरता। कांय बॅरिकेड्स घालना, कांय धोका आसा अशेंय घालिना। तेन्ना जो वीज वाहिन्या संबंदीत खातीर जो अधिकारी आसा तेणी हेजेर लक्ष दिवचें आनी बेगीन जी ओपन आसलेली सगळी बंद करची अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर निरंकालच्या एकनाथ खेडे।